चकोरी सिरियल मला भारी इष्ट बाबा मारी मक्का आम्ही केन्ने सॅटरडे पळयता ती त्या मस्त लायक असता सिरियल तुम्ही पळया ती वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड चंदूल चकोरी सीरियल म्हाका मस्त इष्ट हांव एवरी सॅटरडे मेरे अम्मारोड बेसून पळयता तांचो मुक्त कॅरेक्टर म्हाका मस्त इष्ट ती चंदू गुड बाय म्हणटा म्हाका खुशी जाता उसळ्या कಡೆ भाई जेवण आहेत के जेवणाक भाई करते बळीक अष्टका मग हाता धुगेस हे अम्मा काय भाई कशेस की भाई करते बळतिका मिगाल नाव सागर कामत हे चंदुलीचे करीते सुकुमारी लागतील बघ भारी एंटरटेन करता म्हाका अशी बस रे बस हाय्या बा उसळना त्या पुरे म्हाका हास येता चंदलीचे करी ती म्हाका हांव ऑल द बेस्ट म्हणून सांगता बाय नाही गो ते रामचंद्र कोण फोन केला म्हणून म्हाका केज्जाव कात हांव सोडा ताका देवा आतां गेल्ल्या यो कसं करचेत हांवें देवा कसं नाही असं गो हांव चंदूक मस्त टेन्शन दिल्लें हांव चंदूक पर्सनली मेळ्ळें का सॉरी खंडित निमगू कजत पडे तुझ्याले एक काम कर गो मुक्ता आज ही संजे चंदूक आनी सुकुमारी मयेक हांगा तांणी पिवच्या कापय तेदनाचे हांव तांगेले उलयता आनी पयर जाल्ले विशय आस पडा ताका एक सॉरी निमून सोडता तांगेले कशें म्हणटा जाय तिथे अपया कसं सांगचें मी गेलो वस्त म्हाका गोतू तुमकां कसं गोतू रामचंद्राला कसं उलोवचें आस म्हणून बड्डे दिवलो पेट खाला म्हण की जाला म्हाका 2-3 दीस तकू न्हीद ना कसं सांगचें रामचंद्रा हांव एक व्हड चूक केला रामचंद्रा कसं म्हळ्यार पयरी तुमकां बायले हुशार ना म्हणून तुमगेले कॉल येईल पण तुमकां ते हांवें केल्लें चुकी जाल्ली रामचंद्रा ऍक्सिडेंट जाला म्हणून तुम्ही म्हाका फोन केलेला कसं म्हणतो मागीर रामचंद्रा सांगू नत रे मिगेल बामना लागी तू सांगल्यार हांव मरत रे तुम्ही सांगील वरीची हांव ह्या विशय चंदूला सांगना हांव भास दित तुमकां तुम्ही मी गेले मी तुमगे मध्ये काय लढाई जावच नाका सुपर म्हणा सुपर म्हाका पाव भाजी म्हण भारी आमकां केन्नाय म्हणचें भायर वरे इथे पाव भाजी खावचें म्हणून काय म्हण न्ही आजी मुक्तान केला न्हय समळ कापता खाया समळ खाया येते न्हय जे नांवा पास रात्रील्यान धक्कर जाता खाया ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೆಟುಕದ ಚಿನ್ನದ ದರ कसं म्हणली ते कसं म्हण तुम्ही आता विषय चिन्हದ दर काय ना गो बांगरा माल कंटापट्टी चढ लागे पडत वही ते त्याला विचित्र मरडी घेतलं मी ते एक 5 पवन घेऊन दोर येतात सगळं एक बंगार म्हणाल तुका हसी ते घेऊन दोर या कसं गो आईला नाणा चुकयता वसते सिंका गाशी बंगार म्हणत घई असल्या धाम देता जय सकू मळ्यावरी आज कवच्या कसं नाही आणि येते हा खाऊच्या उंडी सिजत करले येते जत नो इथे उंडी जास्त बा जाय नशीब ते हे पाकू रोज येते थोडे वेळ बसतात काल मुक्ताल पावभाजी वाह किती राजले गो अरे बा लाडले लाजले खाऊची मांजर नाही थोडे करू काही शिकती गेले निघून जय सगळो दीस हे वयर गुणगान वयर तू केला रे तंडारी नऊ पडचे माग गत नव्हे मेगेर देवाल गुणगान नन जगत नथिलो अंगणवार म्हणाल के एक पावभाजी करू शिक म्हणारे या बा सकू काल मग पूरा विषय कळलो
त्या रामचंद्रन येळ धरलेलं तीळ ताई सांगली मी गेले की जाल्ले मी गेले कसं लिहिते रामचंद्रन कसं सांगितले काय ना गो कसं सांगता असेल त्या सांगले म्हाका कळली न्हय जाल्ले रामचंद्र कसं नी बेजार जायनी ते ताका पूर अर्थ तुजेल्ले हांव कसला फोन केलेलो म्हणून कसला म्हळ्यारे बायलेन पडल्या रे बामणाक एक कोळक नविते हांव चंगाक न्हू सांगला हांव काय वायट केला वे ना नवे जाल्ले मे आता तुगेल्या तोंडात भायर येईल न्हय पित्तळ भायर येईल की ना हा एक पट्टी सांगून बद्द काडया म्हणले किले जाल्ले मे कळली न्हय तुगेल पित्तळी तुमका रामचंद्रन त्या विषय नाही वे सांगिलो खंयचे विषय सांगिल तुमका ताण मे गेला की खंयचे विषय सांगले इत्ते आता तुगेले तोंडातून भायर येईल न्हय म्हाका तोच विषय जावका आशिल्लो हे सगळे रामायण सूत्रधारी तू म्हणून म्हाका कळली की ना पूर पित्तळ भायर येईल न्हय मागीर सांगता ताजे वयरी तुम्ही मेगेल वेळ संशय करता ती म्हणून संशय कसले असल वाण घालता म्हणून संशय करचे तशी नाही ते कसं म्हळ्यारे हांव तांगेले चांगा खातीर सांगिली ते आतां काल रे कोणाकय उपकार करूं वच्चे नज आमकां उपराट मारता म्हळ्यार पट्टी नाही उपकार करचे तोंड वे तुगेले म्हाका गोत नवे कसं नाही असो ह्या वेळा तू मात्र लायक केले तुगेले उद्देश कसं लक्षल की म्हाका गोत ना तांणी रामचंद्रानी मुक्त लायकून कोड्डेड कापुरा भोवून गम्मत कोण नाही ती तू मात्र घरकडे लोडली सरणी कुंटुची मांतली म्हाका अवून ठिकाण निवांत घाल हांव नाव नेऊन देवा पांय कोण बाय सरता वेळ चल म्हाका जाय तिथे ಅಬ್ಬಾ ಚಮಕಲಿಯನ್ನಿ ಅಂಗಡಿ ಜವಳಿ ತನ್ನಿ ಭಾರಿ ಚಲಾಕ ಸೋಬ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣು ಬುದ್ಧ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೊಣ್ಣದಕ್ಕೂ कसने असो कसने करना तशी एक रामायण मुग्धर नवे नाही जाल्यार हे दुर्वास मुनीले कोप कोण काडचेशिलो कसने असो अर्ध्या धडबड जल्ल म्हाका पूरा समजले मुक्ताले रामचंद्राके एक 3 दीस कोड्डेडका वचून येवन खुशी जल्ली आमगेले दुर्वास मुनील कोप शांत जल्लो मुक्ताले एक अत्यायो मुक्ताय जल्लो सुकुमारी हा या मुक्ता या कसं गुजराय मग गेला पै पडेल का होता ना बिगा कासाठी दिलं ना इकडं वही गो ते ऍक्च्युअली जायचं मग बाहेरच असेल वही बाय मगर पयली कशी बी कळले ते हांगेले एक्झॅक्ट असतं हो तशी वय यो मुक्ता दिता यो बिगत यो बैस यो येता झालं गो सुकुमारी पुरा काम आज कसं नाही रांधई एक वडाच पुरं काम झालं गो मुक्ता आणि एक रांदपाचे थोडे काम असत एक रांधईचे हंग चण्यांगशी गल्ला चण्यांगशी करिया म्हणून हो चण्या गेशी वे तुगेल हाता चण्या गेशी चंदू बार इष्ट न्हय वही गो तुका पुरं उडगास असन वे जावे तू उडकस ना तरी किती गो सुकुमारी अयो कसं चंद बॅग गो भारी चंद करला रे दूर बाहेर सरले गो पुरा मॅचिंग घालू हे बॅग पयर हानी ट्रेनिंग गेलेली न्हय येतान घेवन येयलीची म्हाका वही वे वय भारी चंदस गो जावेत गो मेदी रामचंद्राने 3 दिसा ट्रेनिंग आम्ही तरी तिथली पुरसत ना गेलं रे एक बॅग सोदून घेऊन येईल जावेत तुका कसं म्हणतो तू हानी तशी गो
7 दिसांच बी न्ही ट्रेनिंग आशिल्ली जाल्यार एक सूट केस घेवन येत तशी पुरा म्हाका जाय जाल्यार एक पटी कसं चला बसय मेड्रासा ट्रेनिंगा गेलेलीची कांजीवरम कापड ते लायक मेळटा म्हणलें 10 कापड घेवन येयले गो. वही गो मुक्ता 10 कापड गो. वय गो सुकुमारी 10 कापड घेवन येयलेची मागीर तितलें हांव कशें करचें आम्माक मांयक भयणीक म्हूण वांटलें मागीर म्हाका एक 4 दवरले. झव्वेत मुक्ता ल्हणे बरे पण ब्रह्मान पुरसतेर बरेला दिसता जाऊ गजल हाण दिता चांग बामून मेळ्ळा मी गेले बामून सर दुर्वास मोदी ते अंगडी वरलेले एक बॅग हांडी म्हणारी तंगीसा बॅग हाण दिता झव्वेत गो मुक्ता खुशी जल गो म्हाका ऐकून तुगेले बामणान 10 कापड हाडलेला म्हणून. आनी हांव भायर सरत गो सुकुमारी की दितवे वय गो हांव दूर भायर सरले म्हणून तावडी निघून न्ही गो. अयो विसरली हांव पार्लरा वतास गो. वय वे वय अपॉइंटमेंट घेतला वय वे पार्लर वे वय कसं करू गो. ते फेशियल आनी कोरिया म्हणून गो मागीर मम्मा ते फंक्शन आसले वच्चास कसं नाही स्पेशल फेशियल गो सुकुमारी क्लीन अप स्क्रब स्टीम कसं नाही आणि फेस पॅक स्क्रब वयो स्क्रब ते स्क्रबान गष्टीले रे तोंडा साली निकळणं गो. स्क्रब म्हणून आयदन कशी नाही गो सुकुमारी ते क्रीम स्क्रब म्हणून ते खरें क्रीम ते तोंडा खातीर स्किना खातीर करचे तू केक पटी आप फोन व्हरता हांव पार्लराक. ओ हें पुरो कोणाक गोत्तू गो हांव हें पुरो पळयनी म्हाका गोत्तू नाये आमगेर काला पुरा हें पुरो नाशिल गो. इतर वाडिके वेळार पुरा आपयल गो पार्लर तांकां पुरा म्हाका खंय पुरसतस म्हाका हे वाडिके जबाबदारीन तूं तें पुरो करून घेवच्या पुरसती ना जाल्ले कसं न्ही असो आतां चेतनल वाडिके वेळार कोणी म्हाका कोण घेवका हांको पुरा ते बारी उमेद गो आनी म्हाका मस्त वळ म्हणले वचून पसल करून घे आनी बोवी काडी आनी कसंगी ते पाटी कोरगी कसं म्हणटा गो चैत्राल वटू असं म्हणटाची वय पाप चैत्रान येवचे 2 दिसाक तिका खंय पुरसत आस म्हाका पण व्हरूंक असो तूं वत नवे तुगे लुटी येत गो हांव अनेक वेळा वतन सांग गो मुक्ता हांव येत गो तुगे लोटो ते पुरो करूंक पेसल्यांनी इथे नेक्स्ट टायम हांव खंडीत आपूण व्हरता गो सुकुमारी अपॉइंटमेंट घेवन दवर तुका सांगता हांव बी गादीत की जायत गो. ये गो मुक्ता थँक्स सर येता येता विसर नका म्हाका आनी कोणा पण व्हरूंक खंडीत आपूण जय जय. झव्वेती वय्या रे हे स्पेशल आनी कोर्ण दिसता हिगे तोंडा वळखू जग 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 दिसता हांवे कस झाला पळे निगेले तोंड करिशी मांडल्या हाक स्क्रब घाल का नाही ज्याला समजाय नाहीये असं नाही असं मुक्ताना आपण अर्थ म्हणला समज स्क्रब घाल न्हू ती गेला म्हणकी दिस का असो हे वयारीन स्पेशल करू व्हरत म्हणला म्हाका कसं नाही ना रे थोडे जाम येत मनच्या चांगस मुक्ताले अयो बार जल्ले हे तोंड पळून बसले रे हांगाची हांगा लुंबडकू अस सकू पुरो जल्ला गो निदोया पाय कसं म्हणून कसं
सांगा पळया कसा गो पायी पाय कसा नेस कसले फंक्शन ना चैतुल जो बर्थडे हा चैतुल नाही चैत्रा नाही आणि कसं गो इथे पल्ले आमगेले तसल डीन इथे कसा गो पायी पाय कसा नेस विसरले वे तुम्ही समोर उडकास करा चैत्राल नाही चैतुल नाही तुगेल नाही आणि कोणाला दिव्याल वे पुरा उडकास येत तुमका आमगेल मात्र उडकास येना सोड्याची निदयात पुरा मिगे ग्राचार आणि कसं उडगास दवरचे अंगडी काम पडायला नाका पुरा तू उडगास दवर का मग उडगास असतोय हांव कसं उडकास करचे पडा नुत्वाची निदयाताकडे हॅपी वेडिंग अॅनिव्हर्सरी सगळं रोज काम कोण रोज येतं तिका निदो जागोत नका हो हे कसं ने गेले काम बसतले यो आणि तो कसं बघडलं यो काय का कपड हाण बघडला पाप आमच्या आई मुनी सोवले दोन्ही कपड हांड भरला इथे 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 कसं कसं को इथे आणि तुम्ही बी इथे मग हांड भरलेले वय को हॅपी अॅनिव्हर्सरी थँक्यू म्हणतो का सुकुमारी हा एक वर्डीचे दीस विसरचोय हा कितलो होड दिसतो म्हाका जीवनान तू आम्ही वटू पंडा पडलेला दीस नुंगो तो ते पडगो हे दोन्ही कपड कांजीवरम कपड पड हे खुद्द हांच सिलेक्ट करून हाडलेले कळवे इष्ट जाल्वे तुका वयीत आणि हे आस पळय हे हांव चैत्राला सांगिले अम्मा कसं इष्ट पळय ते एक ऑर्डर करून हाडे गो म्हणून लायक कसवाय वयीत हे वलेट पर्स मग खुशी जाले ते वॅलेट पर्स नाही गो पर्सका वॅलेट म्हणून म्हणचे हा तशी वयीत वय्य बाप आणि उठता येता जायती ते खुशी जाली तुम्हाला संಜೆ बाहेरच्या येता ते पाले रात्री सगळीला खूप नकाच येतोय ना बा हुडगास स्की नाव म्हणलं ना गो आम्ही विसरतोय आज सांगितलं नव्हतं तुका वयीत संಜೆ बाहेरच्या अयो कितली चंदस कपड भारी चंदस अयो कसं चंद आवडीतला चंदिशा बरो या वयलेट पर्स कितली चंदस भारी चंदस भारी मोगस तांका हांव म्हळ्यार पुंडी केला हांवें पाप चंद करून चंद कापड हाडला म्हाका